तरेतरेच्या नव्या व्यवसायाक विद्यार्थ्यांचे स्किलिंग जावंक जाय। शिक्षकांनी आप खोशेन सरकारा बरोबर वावरचें। तांचे प्रकल्प कल्पना सरकाराक सांगच्यो मुख्यमंत्र्याचो उलो। गोय उच्च शिक्षण मंडळ आणि स्किलिंग स्टार्टअपांचो MOU करतना तो उलयलो। डिग्री घेतिल्ले भुरगे LDC जॉबांचेर दोळो दवरून आसतात म्हूण थोमणोय मारलो। ह्यो ज्यो चारूय आमी ज्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन केल्या पळय गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी ट्रेनींग आतां फॉर एग्जाम्पल उल्लू कंपनी आनी भितरल्या आनी एक कंपनी जी आसा पळय एंट्री कंपनी हांच्या कडेन जे हांकां फर्दर ट्रेनींग दिवपाचें काम ह्यो कंपनी करतल्यो जेणे करून तांकां वेगवेगळ्या IT सेक्टरांत किंवा ते फिल्म मेकिंग सेक्टरांत तांचे कडेन जो टॅलंट आसा तो टॅलंट चूज करून ताका फुल्ली जी ट्रेनींग जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग आमी गोवोरमेंटा कडल्यान तांकां दितले आनी तांकां प्लेसमेंट दितले म्हणून हांवें म्हटलां की अंडर ग्रॅज्युएट्स आसतले 12th आसतले 10 ड्रॉप आउट्स आसतले अशा सगळ्या भुरग्यांक लागीं करून तांकां फर्दर ट्रेनींग दिवप आनी तांचो आवडीच्या सेक्टरांत तांकां परत प्लेसमेंट दिवप हें काम सरकार करता। सर ऑनररी म्हटलें न्हू तुमी टिचरींग खातीर एट प्रेजेंट तरी आमी ताजें पुराय प्लॅनिंग करीत आसा। वेगवेगळे कडेन ऑनलायनूय जावपाक शकता ताका तेजी सेंटर्स एक 2-3 कडेन ओपन करून दोज आर इंट्रस्टेड ताका प्लॅटफॉर्मूय मेळटा तेजें रजिस्ट्रेशन आनी हें सगळें एक थोड्या दिसाच्या भितर सुरवात जाता। सर तुमी ऑनररी टिचरींग खातीर म्हटलें सर तेजें म्हाका सांगतात कितले हांवें ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडला की दोज हू आर इन द टीचिंग सेक्टर्स दे आर ऑनररी रेडी टू वर्क विथ द CMO ऑफिस ऑन डिफरंट प्रोजेक्ट्स ऑन देअर इंट्रस्टेड सब्जेक्ट दे आर रेडी। बऱ्याच जाणांनी नांवां दिल्या। डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आमचे इनिशिएटीव घेतले तेंची मिटींग लायल्या उपरांत तेंचो जो जो सब्जेक्ट आसा जे आतां फॉर एग्जाम्पल कोण एनवायरमेंटाचेर फॉर एग्जाम्पल कोण वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जे आपली सजेशन्स किंवा अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट वील टेक ऑन बोर्ड आनी तांचे करपा खातीर त्याचो फायदो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जाता। सो तांकां पे आसतले काय पे आहात मरे तांकां दे आर ऑलरेडी इन गव्हर्मेंट सर्वीस। गुप्त मतदान केल्यार मडगांव पालिका दिगंबर BJPचे हातांतल्यान वचपाची चिन्ना। सरकार पालिका कायदोच बदलता। पालिका कायद्या प्रमाण नगराध्यक्षाची वेंचणूक गुप्त मतपत्रिकेत जाता ती बदलून हात दाखोवन मतदानाची तरतूद। मंगळारा रात्या सर्क्युलेशनांतल्यान कॅबिनेट नोट मंत्र्याचे घरा धाडून दुरुस्ती पास। आतां ताचो अध्यादेश विजय आनी आपान सरकाराक धुलो। दिगंबर म्हणटा ऑर्डिनन्स काडटा ते सारकेच सरकाराचो निर्णय बरोबर। जे पळय जे ऑर्डिनन्स काडला ते एकदम बरोबर आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा। कारण खंयच्याच एकट्या भितर एकटें काडून म्हाका एकल्यान दाखोवचो म्युनिसिपल तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट दवरलें जाल्यार पळय तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट ना तातूंत भितर वयल्यान पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून जर शो ऑफ हँड्सान करतात जाल्यार इलेक्शन हातूंत कित्याक सिक्रेट बॅलटान आनी एकट्या भितर खंय प्रोविजन केलां एकट्या भितर कांयच ना। विरोधकात आशिल्लो तेन्ना दिगंबराक हे गजालीचो विचारूच येवना काय म्हूण विजयाचो प्रश्न। इतल्या वर्सां दिगंबर कामत आमचे बरोबर आहा तेन्ना ताणें केन्नाच डिमांड करूंक ना की सिक्रेट बॅलेटान इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून। BJPन गेलो शॉक लागलो बूट लागलो आनी रोखडीच याद जाली की सिक्रेट बॅलेट म्हणटा तें वायट म्हणून लोकशाही धोकेदायक म्हणून आनी तो आज डिफेंड करता एक ऑर्डिनन्स कॅबिनेट मूव करता तें हो कॅबिनेटान नाच हो फुलोय पापड इतलो जाला की कॅबिनेटाचो स्पोक्समॅन एकूय मंत्री डिफेंड करूंक सोदना हो ऑलरेडी आपूण चीफ मिनिस्टर जाल्ले भशेन वागता। आम आदमी पार्टीची सरकाराचे हे पावलाक खर हरकत। This is not fair for Goa and the democratic process. This is absolutely subverting the process of democracy. We will oppose this in whatever form. दादागिरीन तुम्ही मागीर कितें करपाचें तें करा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत लॉजिस्टिक्सात बरी संद आसा। तरणाट्यांनी ह्या मळार डिग्री डिप्लोमा करचें। कदंबाच्या 42व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याचो उलो। मार्गाचें राष्ट्रीयकरण करतनाच कदंबा आनी प्रायव्हेट बसींक एकठांय हाडपाचो प्लानूय मुख्यमंत्री उलयला। तिकेट डिजिटायझेशनाचोय विचार चल्ला। पार्सल सर्व्हिस जायराती वरवीं कदंबाची येणावळ वाडोवपाचो मंत्री माविनाचो प्लान। आणि गोवा विल प्ले द मेजर रोल इन गतिशक्ती इन लॉजिस्टिक म्हणजे जसो मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो MPT सुरवात जाली काय सगळ्यांनी रेल्वे रोड रेल्वे एअरपोर्ट आणि पोर्ट हाची सगळ्याची कनेक्टिविटी दिता आसतना गोंयांत
गतीशक्तीचो आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स हे राज्यांत दिसतले ते सगळ्यांनी आमी पॉझिटिव्ह रित्या घेवचे. आमी लॉजिस्टीक सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आयच्या तरणाट्यां खातीर आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट आनी लॉजिस्टीक ह्या क्षेत्रांत नवीन नवीन ज्ञान आनी नवीन डिग्रीज डिप्लोमा हे शिकून घेवचे, जेणे करून लॉजिस्टिकांत येता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. आनी निश्चित रित्या आमी गोंयांत अशा पद्दतीन प्रगती करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो ज्यो आमकां सांगता की नवभारत निर्माण करपा खातीर हे बदल जे जावपाचे आसा ते सगळे बदल आमी आत्मसात करुया. इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्यो आनी नॅशनलायजेशन ऑफ रूट जरी केले आसत जाल्यार आसा त्याच स्टाफाक एकोमोडेट करून हे कदंबा कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीन सर्वीस दिता आसतना फायद्यान कशें हाडप हाजो विचार कदंबा कॉर्पोरेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर चलयला. तेचेर आमकां खंय तरी सिमो उल्लंघन करपाक जाय. कदंबा एक स्टेप फुडें वचूंक जाय. आमकां प्रायवेट सेक्टरांतल्या बसीस सुद्दां आमच्या बरोबर घेवपाचो विचार सुरू आसा. आमी ऑलरेडी तेजेर एक प्रायवेट सेक्टरांतल्यो बसीस आनी कदंबा मेळोन जर काम केलें लोकांकूय बरी सर्वीस मेळटली आनी प्रायवेटाकूय आनी कदंबाक दोगांयकूय ह्यो गजाली फायद्याच्यो जावपाक शकता. ताजो विचार करून फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमी गोंयांतले काही मेन रूट हे नॅशनलायजेशन म्हणजे प्रायवेट बसी ज्यो रुटार चलता त्योच घेवन करपाच्या विचारांत आसा. पूण आनी कशें आमी थोडे पयशे हाडपा जाय कदंबा. एडवर्टीजमेंट म्हण नाका, पार्सल सर्वीस म्हण नाका, अशें अनेक सुविधा दुसरे भाशेन करपा जाय. वे वी अर्न मोर मनी पॅसेंजर चार्जाचेर काडप ना. आनी कशें आमी कदंबाचे फुटफॉल इन्क्रीज करतले हे आमी सगळ्यांनी चिंतून आमी करून दाखयतले. गुजरातात जाल्ले पर्यावरण मंत्र्याचे परिशदेत एग्रो फॉरेस्टाचो विशय आयलो. वेगवेगळ्या गजालींक लाकूड हेर राज्यांतल्यान हाडचे परस ताची दरेक राज्यांत लागवड करूंक उर्बा मेळची म्हूण ही स्कीम. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हे परिशदेत गेल्लो. मुख्यमंत्री आनी राना मंत्र्याक घेवन हो विशय खंय फुडें व्हरतले. गोंयच्या CRZ प्लानाचे इश्यू ताणें परिशदेत काडले. गोंयचो CRZ प्लॅन करतना सरकाराक जाय त्यो सगळ्यो गजाली प्लानान आस्पावीत करूंक मेळूंक ना. गोंयच्या केसीचो वेगळे पद्दतीन विचार जावचो म्हूण मुद्दो काब्रालान मंत्री परिशदेन काडलो. हो इश्यू आशिल्लो एनवायरमेंट कॉन्फरन्स आनी एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज तितूंत भितर खुबश्यो गोश्टी डिस्कस जाल्यो आनी गोंयच्या इंट्रस्टाचेर आमी जे सांगलेले की आमचो CRZ प्लॅन जो आसा हांवें स्पेशली लेटरां दिल्या की आमच्यो ज्यो CRZ रिलेटेड एक्टिविटी आसा आमकां गोंयान 1:4000 स्केल आमकां नोटिफाय करून थ्रू CRZ नॅशनल CRZ दिवच्यो. तेणी सांगलें की आमकां 4000 स्केलीचो प्लॅन आमकां NCSM स्टॅम्प मारून दिल्लो आसा. सेम लायन्स ऑफ 1:25,000 पूण आमकां ऑफिशियली जाय तो हांवें प्रोस्यू केला. तेणी डिस्कस केला कित्याक तेणी नोटिफिकेशन चेंज करूंक पडटा 2011चे. सो हांवें म्हणलें ते फॉलोअप करया. 2019 आमी सांगला की 1:4000 हॅज टू बी नोटिफायड स्टेट ऑफ गोवा नॉट एज एन स्पेशल क्लॉज आमकां घालचो. दॅट ऑनरेबल CMय प्रोस्यू करता, हांवूय प्रोस्यू करता. सो दॅट इज वन थिंग. सेकेंडली आमचें जें आशिल्लें कितें आसा CRZ भितर तुमी पळयता गेल्यार की अशें आसता प्लॅन फ्लॅट प्लॅन तेजेर लायन ड्रॉ करता. थोड्या जाग्याचेर आमचे हायलँड आसता ते फ्लॅट करून ते केन्ना भितरलें उदक येवं शकता म्हणजे 500 मिटरां भायर पूण ते हायलँडार केन्ना येवचें ना. सो तेय आमचे जे आसा ते कन्सिडर करपाक लायला कित्याक आमचे स्पेसिफीक आमचे गोंयचे खातीर तुमी पळयला हाजर्डस लायन आनी HTL लायन आर मॅचींग. तेच लागे ते भितर वचना. बाकीचे ईस्ट कोस्ट आमी 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर भितर वयता. सो वी हॅव मेड अ स्पेशल रेफरन्स फॉर गोवा दॅट सिन्स हाजर्डस लायन आनी HTL लायन इज ऑन द सेम लायन विदीन द HTL लायन कॉन्सेप्ट. सो वी हॅव टू कन्सिडर लॉजिस्टिकल म्हणजे टेक्निकली गोष्टी कन्सिडर करपाचे 2019 करपाक. सो असे खूब इश्यू आमी घेवन बसले. आय हॅव गिवन लॉट ऑफ लेटर्स रिप्रेझेंटेशन आनी दोज आर द थिंग्स वीच वील बी फॉलोईंग अप टू गेट द 2019 एन एक्चुअल प्लॅन रेक्टिफायड आमचे खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. IIT नाका म्हणटल्यांनी एक पावल फाटीं घेवचें.
जमनीचे डॉक्युमेंट असल्यार दाखोवचे. सरकार बदल्याक तयार. मुख्यमंत्र्याचो आंदोलकांक उलो. सांग्यार पायक देवस्थानाची बुन्याद घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. 6 म्हयन्या भितर खंय IIT कॅम्पसाची बुन्याद. मजगती उगे सांगे पालिका वाठारांत आज फाल्यां 144 जमावबंदी. रॅलीचे फाटभुंयेर पोलीस फौज. हांवें प्रत्येक प्लॅन पळयला ते आसा तांचे जागा आमी एनक्रोच करता ते सोडून भायली जागा मार्क केल्ली आसा. ज्या जागेक आयज पर्यंत गेली 20-25 वर्सां कोणी कांयच जावंक ना. म्हणजे सरकारी जागा हडप करून थंय खंय तरी चिऱ्याच्यो खणी सुरू करप, थंय खंय तरी बाकीच्यो इलिगल एक्टिविटी सुरू करप आनी एकट्या दुसऱ्याचो स्वार्थ, गांवचो विकास न्ही, गांवच्या भुरग्यांचो विकास न्ही. सरकाराचें ध्येय आसा पुराय ह्या परिसराचो म्हणजे त्या परिसरात रावपी 15 किलोमीटर संबंध लोकांचो. सांग्या गांवांत आमी खंयची तरी एखादी रेड कलर म्हणजे रेड इंडस्ट्री म्हणटा पळय न्ही, ती रेड इंडस्ट्री हाडून घालूंक ना. दीस इज एन एड्युकेशन. आमी जाका म्हणटा की रेड इंडस्ट्री घातल्यार विरोध करूंक फावातलो. हांव अजुनूय सांगता की जे विरोध करतात तांच्यांनी एक स्टेप फाटी येवचें आनी तांच्यांनी जर अशा पद्दतीचे आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स कितें आसत जाल्यार व्हरून डेप्युटी कलेक्टर दिवचे. कॉम्पेन्सेट करपाची तयारी म्हजी आसा. इतले मजगतीं उगे सांगे पालिका वाठारांत 5-6 ऑक्टोबराक 144 कलमा सकयल जमावबंदीची दक्षिण गोंय जिल्ल्याधिकाऱ्यान ऑर्द काडली. IIT आंदोलकांनी आज 5 ऑक्टोबराक सांग्यार रॅली काडपाचो उलो मारिल्लो. आमी दांडो सांग्या हांगासर जे IIT प्रकल्पा लागून जे शेतकरी अपोज करतात तेजो काल खंय तांचे आंदोलकांनी आझाद मैदान पणजे अपोज करून तेजे जे 144 इम्पोज केल्ले आसा ताका लागून आयज खंय तरी CM जो फावंडेशन लेईंग फावंडेशन स्टोन घालपाक हांगा पायक देवस्थान येतात ताका लागून पुलीस फोर्स तशें खंयची गडबड जावची न्हू म्हणून हांगा पुलीस फोर्स आसा. मोस्टली सावथ एरियाक जे पुलीस आसा ती पुलीस फोर्स 1-2-3 बसी आसा. अरावंड 200 फोर्स हांगा डिप्लॉयड केल्ले आसा. जे मुख्य कारण कित्याक खंय तरी आंदोलक जे मुवमेंट करतालो विरोध करतालो तांचे खंय तरी प्रसंग येवप लॉ एंड ऑर्डराचो प्रसंग येवपा जायना म्हणून तेणी तांकां डिप्लॉयड केल्ले आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तालन पेडणेकर. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. सरकार तुमच्या दारी जालें. आज सावन मंत्री तुमच्या दारी. 11 मंत्री आपल्या खात्याच्या मुखेल्यांक घेवन 12 तालुक्यांनी भोंवतले. थंय वचून लोकांचे इश्यू अडचणी समजून घेवपाची ताचेर जबाबदारी. सकाळी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा. उपरांत तालुक्यांतल्यो सरकारी कचेऱ्यो नगरसेवक पंच सरपंचाक मेळप. 14 ऑक्टोबर मंत्री तुमच्या दारी. मुख्यमंत्री सोडून हेर 11 मंत्र्यांक 12 तालुक्यांच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. ब्रेस्तारा सकाळसान मंत्री खाते मुखेल्यांक घेवन कामाक लागतले. 6 ऑक्टोबराक सुदीन ढवळीकार दिवचले जाल्यार 7 ऑक्टोबराक रवी नायक सांग्यार, निळखंड हळर्णकार मुरगांवां आनी गोविंद गावडे साश्टीत. 10 ऑक्टोबराक बाबूश मोन्सेरात फोंड्या, निलेश काब्राल सत्तरी जाल्यार विश्वजीत राणे पेडण्या वतलो. 12 ऑक्टोबराक सुभाष फळदेसाय बार्देजात. 13 ऑक्टोबराक सुभाष शिरोडकार धारबांदोड्या. 14 ऑक्टोबराक माविन गुदीन काणकोणा जाल्यार रोहन खवटे केप्यां दौरो करतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. जिद्द राखल्यार बायल मनशेक अशक्य कांयच ना. हर्षा नायकान सिद्ध केला. ते गोंयचे पयले बायल दृश्टी लायफगार्ड बॅचींतले. पुरुष प्रधान व्यवसाय आशिल्ल्यान हें काम करतना ताका कितल्योश्योच आडखळी येतात, मात तांकां फुडो करपाची जिद्द सुटना. बायल ट्युरिस्टांक रेस्क्यू करूंक दादल्यांक अडचण जाताली. आतां बायल मनीस आशिल्ल्यान तांकां बऱ्याक पडला. साहिल मांद्रेकाराचो खासा रिपोर्ट. एज अ लायफगार्ड तुका कशें दिसता? एक्चुली आमच्या गोंयान खंयच चली लायफगार्ड ना. वेरेज जेन्ना आमकां फर्स्ट बॅच म्हणून घेतली तेन्ना आमकां खंय तरी इंट्रस्टेड आसलो. स्विमिंगाक इंट्रस्ट आसल्या कारणान हांवें लायफगार्डान येवपाक चिंतलें. म्हजो भावय लायफगार्ड आशिल्लो, सो त्या इंट्रस्टान हांव हांगा आयलें. बीइंग एज अ गर्ल लायफगार्ड तुका कितें प्रॉब्लम फेस जाता हेजेर ऑन ड्युटी?
एक्चुअली आमची जी सोसायटी आसा ओके लोक जे आसा तेंचो मायंडसेट कसो आसता सांग हे रिस्की काम असल्या कारणान स्विमींग हे ते सगळे चल्यांचेच हितून पळयतात. इवन हांगा सुद्दां आमी जॉयन जाल्या उपरांत मेल डॉमिनेटींग सोसायटी असल्या कारणान चली लायफ गार्ड आसले की एक एकदां तांकां शॉक दिसता अरे चली लायफ गार्ड आसा एक एकदां बऱ्या भशेन ताका रिस्पॉन्स दिता वेरेज खुबदां अशें जाता की ते फकाणां मारतात आनी कितें करता इवन ऑन ड्युटी आसतना सुद्दां चडशे जाण बरेच म्हणटा पण एखादो कोण तरी मेळटा जो पळयतच रावता आनी कितें करता बाकीचे आनीक काय फेस डिफिकल्टीज जायना चड म्हणजे म्हाका म्हाज्या स्वताचेच कितें तरी करियरान वेगळें करपाचें आशिल्लें एक्चुली हांव बिजनस करपाक सोदतालें मागीर भावान हेतून हाडलें कारण एकय चली नासलें आनी खंयचे बीच म्हणटा की खुबशे ट्युरिस्ट येता तातूंत चलये आसता ती प्रत्येक गजाल किंवा कम्फर्टेबल जायना जेन्ना रेस्क्यू जाता आनी कितें जाता जेन्ना फिमेल रेस्क्यू जाता तेन्ना चडशा टायमार कोणूच चली ना वांगडा लायफ गार्डांच्या सो खूब कॉम्प्लिकेशन्स येताले कारण एक एकदां CPR दिवपाक किंवा आमकां AED मशीन लावचें पडटा सो त्या टायमार खूब इश्यूज जाता की बायलेक तूं हात लावनाका म्हाज्या बायलेक येते सो तसल्या गोश्टीं खातीर आमी केन्ना यूज जाताले आतां जातात फट करून कोण चली आसता ते चल्यां कडल्यान फर्स्ट एड करूंक पळयनात. तर हे आशिल्ले हर्षा नायक गोंयचे पयले चेडूं लायफ गार्ड. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकारा वांगडा साहिल मांद्रेकर. कांपाळार भगवान महावीर बाल विहारात आर्ट पार्काचे सुवातेर वेस्ट टू आर्ट पार्क करूंक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे 9 कोटींचे टेंडर. थंय आयफेल टावर ताज महाल असल्या कलाकृतींच्यो खंय प्रतिकृती करप. गोंयच्या कलाकारां कडेन देख दिवपा सारखी कला आसतना असल्यो गजाली कित्याक काय म्हूण कलाकारांचो प्रस्न. टेंडर कॉन्ट्रॅक्टराचे भरीक काडिल्ले खंय रद्द करचे. कित्याक आतां जे टेंडर आहा ते खंयची तरी कंपनी घेतली 17 लाख भरपाक गोंयच्या आर्टिस्टा कडेन कोणा कडेन पयशे नात आनी ते कितें तरी करून दवरतले थंय आनी ते आयफेल टॉवर येतले आनी दीस वील बी वेस्ट ऑफ मनी. This is a golden opportunity for artists of Goa to show their talent. Artists of Goa are intelligent enough and creative enough to create new works, their own imagination, own creativity. They don't need to do a replica of some Eiffel Tower, which is absolute stupidity. So my appeal to Waste Management Corporation is please withdraw this tender and let us look at these issues together along with the committee of artists and take this forward. म्हणून हांवें अश्यो स्टेटी पळयल्या तांचे कॅपिटल सिटीज आसा जर हैदराबाद आहा बेंगलोर आहा थंयसर तुका वेस्टा पासून जे तयार केल्ले स्कल्पचर्स आसात ते युनीक दिसतात आनी तेचेरूय गव्हर्मेंटान लक्ष मारचें आनी पळोवचें की आर्टिस्टांनी केल्ले ते टेंडर करूंक नाशिल्ले किंवा तांकां एक वर्कशॉप दिल्लो की तुमी 2 म्हयने रावात थंय आनी काम करात म्हणून. सो तांच्यांनी वेस्ट आसा तो युटिलायज करून ताचे पासून आर्ट तयार केलें. सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हाचो विचार करचो आनी जें कितें चल्लां तें अशें दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टराचो फायदो आर्टिस्टाक काय फायदो ना. आर्टिस्टाक बेश्टे यूज करतले आनी ते 9 कोटी काय कितें आसा पळय तातूंतल्या आर्टिस्टाक हार्डली 1 कोटी मेळटलो कारण तांकां एक लाखार जर सॅटिस्फायड केलो जाल्यार बाकीचे पयशे खंय वयतले तो कॉन्ट्रॅक्टर व्हरतलो. सो म्हाका दिसता अशें आर्ट जावचें ना. सो आर्टिस्टाकूय जस्टीस मेळपाक जाय आनी गोंयच्या आर्टिस्टाक जस्टीस मेळपाक जाय आनी नाल्यार तुमी आनीक बरे व्हडले इंडियेचे आर्टिस्ट इन्वायट करूं शकता त्याच फंड्सान. दसऱ्याच्या उत्सवाच्यो गोंयच्या गांवांनी तरातरा आनी परंपरा. सत्तरीचे कोपाड्डेचो धनगर समाज दसऱ्याक म्हालचे पंढरीची पुजा करता. समाजाच्या प्रत्येक घराघरांनी वचून विसर्जन विधी करपाची परंपरा. ढोल वाजोवन पुजा विधी जाता. उपरांत नैवेद्य दाखोवन विसर्जनाची पद्धत. सत्तरींतल्यान कल्पेश गांवसाचो खासा रिपोर्ट. देवाक 5 नाल्लांचे एक तोरण म्हणून बांदता. माटी कशी चवथीक बांदता तशीच दसऱ्याक आमी एक नाल्लांचे एक अशें बांदता. फुलां आनी एक रोजां बिजां तसले हे बांदता. मागीर तुमचो 3 दीस जागर आसता ना. काल आमी म्हणून अशें आरती देवाचे अशें हे केल्ले आनी आयज देवाचें विसर्जन. आयज विसर्जन. विसर्जन तिसरो दीस म्हणजे 3 दीस. 3 दीस म्हणजे प्रत्येकागेर आसता हे तुमचे. प्रत्येकागेर प्रत्येक दारादार वचून अशें करचें पडटा.
विसर्जन म्हटल्यार देवाक आमी हांगा नैवेद्य दाखयता, नैवेद्य दाखयता आनी मागीर आमी हे सगळे हांगा पुजा बिजा केली न्हू म्हणजे मागीर तेका आमी विसर्जन अशें म्हणटा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.